फाटले विधानसभेचे वेंचणुकेंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान जी भुमिका घेतली, जें धोरण आपणायलें तें गोंयच्या हिताचें न्हय. वयले वयर पळयल्यार दिसता की ते गोंयकारांचें हित सांबाळूंक सोदतात आनी देखून भायल्यांक सगळ्यांक घांटी म्हणून धांवडावपाचो विचार करतात. पूण हो गोंयच्या हिताचो न्हय. कायद्यानूय न्हय आनी कायदे भायरूय न्हय. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान जें धोरण धरलें तें गोवा फॉर गोवन्स हे फास्केंत बसोवन आतां प्रत्येक राज्य हें ती भास उलोवपी लोकां खातीर घडलां, ही गजाल खरी. तशें गोंयचें राज्य हें कोंकणी भाशीक गोंयकारांचें अशें म्हणूं येता. पूण तें फकत गोंयकारांचें न्हय. महाराष्ट्र हें राज्य फकत महाराष्ट्रीय लोकांचें किंवा मराठी लोकांचें न्हय. कर्नाटक हें राज्य फकत कर्नाटकी लोकांचें न्हय. म्हाका वा तुमकां थंय वचून रावपाचो अधिकार आसा. थंय वचून नोकरी वेवसाय धंदो करपाचो अधिकार आसा. थंय वचून जमीन घेवन घर बांदपाचो अधिकार आसा. थंय वचून वोटर म्हणून नोंद करून मत दिवपाचो अधिकार आसा. थंय वचून वेंचणुकेच्या वेळार उमेदवार म्हणून उबे रावपाचो अधिकार आसा. तोच अधिकार जे लोक गोंय भायल्यान गोंयांत येतात तांकांय संविधानान दिल्लो आसा. तो आमच्यांनी ना म्हणूंक जायना. तूं नीज गोंयकार न्हय, तूं गोंयच्यान भायर सर, तुवें कांय करूंक जायना, हें सगळें आमचें. ही अशी तरेची भुमिका जी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान घेतली, तिजें हें रिएक्शन अशें म्हाका दिसता. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान फकत धोरण घेतलें आनी धोरण उलोवन दाखयलें अशें न्हय. तांणी कांय करण्योय केल्यो ते नदरेन. म्हणजे तुमी भायले, तुमी हांगा धंदो करूंक जायना, अशी तरेची भुमिका घेतिल्ल्यान एक वायट संदेश, एक वायट मॅसेज गोंय भायल्या लोकां मेरेन पावली. आनीक आमी जाणून जावंक जाय की गोंयांत आज दुसऱ्या वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतल्या लोकांचो आंकडो पळयलो जाल्यार चडांत चड आंकडो आसा तो कन्नडिगांचो. तांची संघटना चडांत चड मोठी आसा. आनी आमचें शेजारचें राज्य कर्नाटका कडेन आमचें केन्ना वायटपण जावंक ना. कर्नाटकांतल्या राजांनी शेंकड्यांनी वर्सां गोंयांत राज्य चलयलां. कन्नड भाशेचो कोंकणी भाशेचेर थोडो प्रभावूय पडिल्लो आसा. कोंकणी लोक जेन्ना गोंय सोडून वचचें पडलें तेन्ना कितलोसोच लोक कर्नाटकांत वचून राविल्लो आसा. अशे तरेन आमच्या दोनूय राज्यांचे संबंद आसात. अशे वेळार जेन्ना कोणूय ही भुमिका घेता की तुमी हांगाचे न्हय, तुमच्यांनी हांगा कांय करूंक जायना, तुमी गोंयच्यान भायर सरात, हें गोंय आमचें, हें गोंय फकत गोंयकारांचें. गोंय गोंयकारांचें हें खरें, पूण फकत गोंयकारांचें न्हय. हें जें फकत गोंयकारांचें हें धोरण घेवप आसा ताजें रिएक्शन जाता आनी तातूंतलेंच हें एक रिएक्शन अशें हांव समजतां. आतां कन्नड भाशी लोक गोंयांत आसात. जसो आमकां अधिकार आसा मुंबय वचून रावपाक, नोकरी धंदो करपाक, तसोच तांकांय अधिकार आसा. गोंयांत संदी मेळटात. गोंयांत स्कोप आसा नोकरी धंद्याक, म्हणून हे लोक गोंय भायल्यान येतात न्हय. आमी गोंयकारांनी तेंच केलें न्हय. आमी गोंयकार आफ्रिकाक कित्याक पावले? आमी युरोप अमेरिकेक कित्याक पावले? आमी गल्फाक कित्याक पावले? आमी मुंबय पुण्यांक हैदराबाद आनीक बेंगलोराक आज कित्याक वतात? संदी आसात म्हणूनच न्हय. हांगा नात त्यो संदी. म्हणल्यार त्या लोकांक ज्यो संदी मेळनात तांच्या गांवांत, त्यो संदी गोंयांत मेळटात. म्हणून जर ते गोंयांत आयले, तांणी खंयचोच कायदो मोडूंक ना. ते संविधानान दिल्ल्या अधिकाराक धरून वागल्यात.